मयेसयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या शेतांनी सध्या तरवो लावणीची कामां नेटान सुरू आसात। पावसय समाधानकारक पडत आशिल्ल्यान शेतकार खोशी दिसतात। फाटल्या वर्सा तरव्याची लावणी जातकीच पावसान धुमशणां घातिल्ली। देखून मये आनी हेर कांय वाठारांतली शेतां 2 फावटी उदकापना गेली। अंदू अजून तरी पावसान उपकार केल्यात। वातावरण अशेंच संतुलित उरले जाल्यार चालू म्हयनो सोंपता म्हणसर लावणीची कामां पुराय जातली अशी आशा शेतकारांक आसा। आमी मयेचे शेतकरी अंदू पावस बरो पडलो अंदू आमचो तरवो बी बरो जाल्लो आहा आनी आमच्या शेताची कामां चालू आहा। तेन्ना पोरू तरवो लावपाक सुरवात जाली। तरवो लावपाक सुरू जालो। पोरू भयंकर पावस पडल्या बरोबर तो तरवो बी कुसलो आमचो। अंदू बरो आहा आनी अंदू आमी सगळ्या लोकांनी शेतां केल्लेली आहा आनी तरवो लावपाचें काम आमचें चालू आहा। म्हाका एक सांगा, आनी जर मदींच पावस खूब पडलो जाल्यार मदींच पावस पडलो जाल्यार कितें जावंक शकता न्हू। खूब पावस पडलो जाल्यार आमची शेतां कुसोंक शकता। आत्तां आमी काम चालू आहा न्हू। लेट सुद्दां जालें जाल्यार आमची काम चालू आहा आतां। ह्या वाटेंतले सगळे शेतकार शेतां करतात। हय, ह्या वाटेंतले सगळे शेतकरी शेतां करतात। अजून तरी पावसाच्यो उपकार आसात। अजून तरी आमच्या पावसान बरें केलां। आमचो तरवो जाल्लो आहा, म्हणजे आमकां देवान दिल्लो तो बरो येयल्लो आहा। कित्याक पयलीं सारकी आमची नासाडी जावंक ना। ह्याचा तरव्याची लावणीचें काम सादारण कितले दीस लागतले? आतां कमीत ते नागपंचम जायसर तरी चालू आसतले। 15 दीस 20 दीस चालू आसतले। तरवो आमचो म्हणटा पळय तो एकदम बरो येयल्लो आसा आनी अंदू नैसर्गीक जे पक्षी येताले पळय ते सुद्दां ते ना अंदू लागवड एकदम बरी जाली, व्यवस्थीत जाल्ली आनी पावस सुद्दां एकदम बरो पडटा आनी शेतकऱ्यांक काम करूंक जावो पळय तोच पावस पडटा। आनी आतां लागवड तरव्याची लायिल्ली आहा। एक 4-5 दीस जाले चालू जाला आतां। म्हटल्यार आनी 10-15 दीस तरी वयतले। कित्याक आमचे गांवचे लोक आहा, थोडे लोकांनी भायली कामेरे हाडल्यात। कित्याक बेगीन जावंक जाय म्हणून लावपाक। कित्याक पावस कमी आहा तो। कित्याक पावसाचे फुडें कितें कमी जास्त जायत काय शक्यता ना न्हू। त्या कारणान लोकांनी ही कामेरे हाडून लावपाक सुद्दां स्टार्ट केल्लें आसा। म्हणजे अजून ताकाच बरें आसा वातावरण? अजून वातावरण एकदम बरें आहा। सादारण हांगा कितले जाण शेतकार आसतले शेतां करता हांगा हे एरियेक? हांगासर मुळात खाजनाचे 150च्या वयर आहा शेतकार। पण सगळे करतात? सगळे शेतकार करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।